मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या वर्साची चवथ गोंयकारां खातीर स्वयंपूर्ण चवथ ह्या कॉन्सेप्टान करपाचें ठरयल्या. जे कोण मिठाई घरा कडेन करता, लोकल मिठाई करता, फुलांकार वा आनी कसलें डेकोरेशनाचें सामान करता, तेंच्या खातीर प्रायम लोकेशनाचेर तें बरे तरेन विकपाचें, बरे दरान विकपा खातीर स्टॉल्स उबे करून दिवपाचे आनी तेंचो म्हाल बरे तरेन प्रायम लोकेशनाचेर पावोवन तेका बरें गिरायक मेळोवन दिवपा खातीर तेणी एक कॉन्सेप्ट काडला आनी तेच्या खातीर कोण अशे इत्सूक आहा तेंच्या खातीर रेजिस्ट्रेशनूय सुरू करपाचें तेंच्यांनी थारायलां. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेंतल्यान अंदू स्वयंपूर्ण चवथ बाजार ही संकल्पना सुरू करपाची ठरयल्या, जेणे करून गांवांतल्यान ट्रेडिशनली आमच्या सगळ्या स्वयंपूर्ण लोकां बरोबर काम करता. आमी पळयता की चवथीक लागपी सगळें सामान म्हणजे स्विट्सां पासून ते चवथीचे माटोळे पर्यंत हे खरें म्हटल्यार लोकां कडेन आसताच, बट थोडेशे स्विट्स खूब कमी प्रमाणात विकपाक लागलेले. म्हणजे आमी म्हणटा की ट्रेडिशनली स्विट्स नेवऱ्या पासून चकले पासून शंकरपाळी पर्यंत हाज्या पर्यंत लोक रेडीमेड स्विट्सां कडेन वचपाक लागलेले. ते परत एकदां ह्या सगळ्या ट्रेडिशनल स्विट्सां कडेन लोक वयचे, पॅकिंग करून दिवपाचे, गिफ्ट पॅक आसत किंवा घरांनी आसत हे तयार करून मेळचे म्हणून बेकरीन मेळटा तशें बेकरीन मेळटा त्याच धर्तीचेर एक्झॅक्टली रायट. त्या पार्सल्स पॅकिंग इवन तो कोणाक गिफ्ट करपाक जाय जाल्यार हे सगळे मोदका पासून नेवरे पर्यंत आमी पळयता की मोदक सुद्दां हो रेडीमेड मोदकच्या वयच्या पेक्षा घरात तयार केल्लो मोदक हो खूब बरो मोदक आसता. आनी त्या खातीर आमी ऑलरेडी सगळ्या तालुका नोडल ऑफिसर्सची मिटींग आज कंडक्ट केली. डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स, रुरल डेव्हलपमेंट, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी आनी सगळे तालुका नोडल ऑफिसर्स हांची मिटींग जाली. आमी ऑल एट 12 तालुका प्लेसीसचेर RDA तेंची स्टॉल्स ऑलरेडी घालताले. त्याच पद्दतीन स्वयंपूर्ण चवथ बाजार हे सगळ्या जाणांक स्टॉल्स घालून दितले. बिसायड्स दीस ज्या ज्या जाग्यार बस स्टँड्स आसात हांगासरूय आमी स्टॉल्स घालून दितले. जेंका आपल्याक स्वयंपूर्ण बाजारांत सहभागी जावचेलो आसा ह्या सगळ्या जाणांनी स्वयंपूर्ण मित्रा कडेन संपर्क करचो, तांच्यांनी आपलें नांव रजिस्टर्ड करचें, जेणे करून स्वयंपूर्ण मित्र आमचो त्या तालुका बाजारांत तांकां स्टॉल्स एवेलेबल करून दितले. हे सगळे स्टॉल्स तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचे आसा. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसाचेर आमी हे स्टॉल्स एवेलेबल करून दितले. 20 ऑगस्टांतल्यान तेंच्यांनी आपलो प्रॉडक्ट विकपाक सुरू करचो. स्वीट्स आसतले किंवा हँडीक्राफ्ट आसतले किंवा चवथीचो माटोळे बाजार आसतलो, हो सगळो तेंच्यांनी 20 तारखेच्यान सुरवात करचो. म्हणून आमी 20 तारखेच्यान आमचे स्टॉल्स सगळ्या तालुक्यांनी